संस्कृती भवनातले सेंट्रल लायब्ररीतले एसीचो इश्यू चर्चेंत। एसी ना म्हणून पोन्नी पुस्तकां पिड्ड्यार जातात म्हणून भय। कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेक विचारल्यार तो म्हणटा एसी ना म्हणून आतां मेरेन पुस्तकांक कांयच जालें ना, मात पोन्न्या पुस्तकांक एसीची गरज म्हणून ताचें उलोवप। एक गोष्ट आमी लक्षांत दवरपाक जाय की म्हजें खातें आणि सेंट्रल लायब्ररी जी आसा पण ती खूब रिस्पॉन्सिबिलिटीन काम करतात। ज्या वेळाचेर आमी टेंडर एसीचें फ्लोट केलें त्या वेळाचेर बिडर म्हणटा ते कोण आयले ना। आमी कितलेशे फावटी टेंडर फ्लोट केल्ले आसात, पूण हो जो प्रॉब्लेम आज अरायज जाल्लो आसा तो मुखार जावचे न्ही म्हणून आमी सातत्यान प्रयत्न करतात। जरी सद्या एसीचो थोडोसो विशय जर आसलो जाल्यार बुकां आमची जशी मेंटेन जावपाक जाय त्या टेम्परेचराचेर आमकां मेंटेन करपाक जाय ती अजून पर्यंत खराब तशी कांय जावना। बट आमी प्रिकॉशन्स घेवप हे तितलेंच म्हत्वाचें आसा आणि म्हजे जे स्टाफ जे आसात ते प्रत्येक पावटी ही सगळे बुकाची तेजी देखरेख किंवा वॉच दवरून आज सातत्यान उबी आहात। पण हांव इतलेंच सांगतलो की आज जो हायकोर्टान सुद्दां तो इंटरफिरन्स केल्लें आसा जाल्लें आसा आणि पूण आमकां रायट एजन्सी स्पेशलायज एजन्सी मेळना कारणान हे आमी इमिडिएटली नाल्यार हेजे वाले 2 वर्सां पूर्वी तें काम पूर्ण जाता आशिल्लें। पूण आज आमी म्हाका दिसता एक फायनल एकूच आमकां बिडर आयिल्लो आसा। आतां बिडराक आमी ऑलरेडी सांगिल्लें आसा तूं तें काम करून तें काम जातलें अशी आमकां अपेक्षा आसा। पण एकूच गोश्ट त्या बुकांची कुयदाद घेतले आमी आणि घेत आसात त्या बद्दल तुमी कोणी चिंता करपाची कांय गरज ना। प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार।